दाबोळे चिखली पंचायत वाठारांतल्या जॉगर्स पार्काक बरी सुविधा दिवपाक सरकार वचनबद्ध आसा। सरकार उदरगतीचे वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लायत आसा। वेवसाय आनी सामाजीक जापसालदारकेचे नदरेन पंचायती आनी जिल्लो पंचायती कडेन बरे तरेन सहकार्य करता, अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले। दाबोळे चिखले जॉगर्स पार्काच्या नव्या बॅचाचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो। दाबोली चिखलेच्या जॉगर्स पार्कात भेट दिवपी लोकांक बरी सुविधा दिवपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीन बेंच उपलब्ध करून दिल्यात। रोखडेच चिखली जॉगर्स पार्का लागसार फुटसाल आनी क्रिकेट खेळा मैदान उबारतले, अशें माविन गुदिन्होन ह्या वेळार सांगले। कायदेशीर मार्गान विधवा प्रथा बंद करपा खातीर विधानसभेत आपूण थाराव मांडटलो, अशें पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगले। कोरगांव पंचायतीचे ग्रामसभेत विधवा प्रथे आड थाराव मांडून तो पास करून घेतले खातीर कोरगांवची आदली सरपंच आनी सध्याची पंच स्वाती गवंडी हिचे अभिनंदन करपाचे कार्यावळी वेळार तांणी हें जाहीर केलें। घोव मेल्या उपरांत बायलेक विधवा करपाची जी प्रथा आसा ती बंद करपाक जाय। घोव मेल्ल्या बायलांक सन्मानान जगपाक मेळपाक जाय। स्वाती गवंडी हे प्रथे आड जो थाराव मांडटलो ताची तोखणाय करपाक जाय। कोल्हापूर जिल्ल्यांतल्या हेरवाड गांवांतल्या लोकांनी विधवा प्रथा बंद करपाचें थारायलां, तशेंच काम गोंयांत जावपाक जाय, अशें आल्लेकारान सांगलें। दरेकाचे जिणेंत भलायकी हो म्हत्वाचो घटक आसता। ताका लागून भलायकेचे बाबतींत दरेकान सादूर रावप सामकें गरजेचें। होमिओपॅथी उपचार आयच्या काळांत सामके म्हत्वाचे, अशें रान उदरगत महामंडळाची चेअरमॅन डॉ. दिव्या राणीन सांगले। शिरोडेचे कामाक्षी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आनी ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था वाळपय हांच्या जोड पालवान 6 वर्सां घडोवन हाडिल्ल्या मुफत होमिओपॅथी भलायकी शिबिराचे उक्तावण केल्या उपरांत ती उलयताली। ह्या वेळार माचयेर कामाक्षी मेडिकल कॉलेजीची प्राचार्य डॉ. रोशनी शिरवयकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। राज्यसभेची उमेदवारी दितना भाजपान तांच्या प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक कुशीक दवरला, असो आरोप शिवसेना पक्षाचे खासदार संजय राऊत हांणी भाजपाक मारला। राज्यसभेचे उमेदवार जाहीर करून राजकारणात भाजप घोडेबाजार करता, मात शिवसेना पक्ष अशें करिना। शिवसेना पक्ष आपल्या प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक संद दिता, अशें तांणी म्हणलां। भाजपा आतां पयलीं सारकी उरूंक ना। ह्या त्या पक्षांतल्या फुडाऱ्यांक घेवन आतांचो भाजपा पक्ष चलता, अशें तांणी म्हणलें। गोंयची उदरगत करपाच्या हेतान सरकार राज्यांत वेगवेगळे प्रकल्प चालीक लायता, मात कांय जाग्यांचेर ह्या प्रकल्पाक पर्यावरणाचे निमीत दिवन विरोध जाता, असो हुस्को मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। गोंय सरकार शाश्वत उदरगत म्हत्वाची दिता। सैमाक इबाडून सरकार खंयचोच प्रकल्प हाडिना, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। लोकांनी बेठेच पर्यावरणाचे कारण दीत प्रकल्पाक विरोध करचो न्ही, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। नव्या 4 पदरी पुलाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले।
सांस्कृतिक कार्यावळी सयत सम्राट स्नेह संमेलन दिवचले व्हडा उमेदीन मनयले. सम्राट क्लब इंटरनॅशनलच्या जोडपालवान दिवचल सम्राट क्लबा वतीन वृंदा दीनानाथ तारी सभाघरांत ह्या स्नेह संमेलनाचे आयोजन केले. स्नेह संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जाल्यार खासा सोयरे म्हूण आमदार प्रवीण शेटये हाजीर आशिल्ले. हेर मानेस्तां मदीं सम्राट क्लब इंटरनॅशनल अध्यक्ष दीपक नार्वेकर, सचिव प्रवीण सबनीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सगळ्यांनी गर्व कुशीक दवरून क्लबाची उदरगत खातीर एकजुटीन वावुरया अशें आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगलें. ज्या वाठारांत पावस चड आसा थंय उपरांत वेंचणूक घेवची अशें सर्वोच्च न्यायालयान आदेशांत म्हटलां. हो आदेश सगळ्यांक लागू जाता. हाका लागून पावसा उपरांत पंचायत वेंचणूक घेवपाक कसलीच आडखळ ना अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां. ॲडव्होकेट जनरलाचो सल्लो घेतल्या उपरांत सरकारान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन फायल धाडल्या. सप्तक जावन गेले तरी अजून आयोगान सरकाराक फायल धाडूंक ना. राज्य वेंचणूक आयोगा कडल्यान फायल आयले उपरांत सरकार निर्णय घेतले अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी सांगलें. SGPDA पयशांचो घोटाळो जाला. ह्या घोटाळ्याची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला. कोट्यांनी रुपयांचो घोटाळो SGPDAत जाला अशें विजय म्हणटा. मडगांव नगरपालिकेन हातूंत लक्ष घालप गरजेचें तशेंच SGPDAच्या अधिकाऱ्यांनी लेगीत थंय घोटाळो जाल्ल्याचें मान्य केलां अशें विधान विजयान केलां. गोंयांत घडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक गोंयकारांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन गंभीरतायेन घेवचें, नाजाल्यार खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. घर भाड्यान घेवपी आनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करिनासतना घरां भाड्यान दिवपी दोगांयचेर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. टेनंट व्हेरिफिकेशन कायद्या अंतर्गत कांयच नोंद नासतना रावप्यांचेर खर कारवाय पुलीस करतले अशें तांणी सांगलें. गोंयांत चोरयो आनी खून वाडिल्ल्यान पुलीस यंत्रणाचेर बरीच टिका जाता. म्हापशाच्या रवींद्र भवनाचे काम सुरू करतले अशें आस्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. हो प्रकल्पाचो जागो निश्चित जावंक नाशिल्ल्यान हुमकळून उरला अशें तांणी म्हटलें. म्हापसा वा हळडोणच्या कम्युनिटांत जमनीन हो प्रकल्प उबारचो असो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा. म्हापसा हे गोंयचे उद्देगीक शार. तांची ही ओळख म्हापशेकारांनी तिगोवन दवरपा खातीर वावुरपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें.
दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी आनी हेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी नवे वाडो वास्को दोंगराचे पालसन कोसळपाची भिरांत आशिल्ले सुवातेची पळोवणी केली। ह्या दोंगराच्या माथ्यार घरां आसात। दोंगरवेल्यान फातराक लागून ह्या घरांक धोको उप्रासला। हो फातर कोसळ्ळो जाल्यार घराक धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। मजगतीं 2 वर्सां आदीं ह्या दोंगरा वाठारांत देख कोसळून एके बायलेक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो। ताका लागून सरकारान ह्या प्रस्नाचेर बेगोबेग उपाय करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। गोंय सरकारान फाटले जायते म्हयने प्रलंबीत आशिल्लो गोंय पुलीस सेवा नेम 2022 अधिसूचीत केला। ताका लागून पुलीस खात्यांतली उप अधीक्षक पदांत 60% भरती वरवीं जाल्यार 40% थेट भरती भरतले। 21 ते 30 पिराय गटांतल्या तरणाट्यांक उप अधीक्षक पदार थेट भरती वरवीं नेमणूक जावपाची संदूय उपलब्ध जातली। प्रलंबीत गोंय पुलीस सेवा नेम 2022 अधिसूचीत 21 ते 30 पिराय गटांतल्या तरणाट्यांक उप अधीक्षक पदार थेट भरती सरकारी कर्मचारी वा हेर गटांतल्या उमेदवारांक 40 वर्सां मेरेन सवलत मेळपाची शक्यताय आसा। तशेंच तरणाट्या अधिकाऱ्यांक पदोन्नती खातीर 5 वेगवेगळ्यो श्रेणी उपलब्ध जातल्यो। गोवा डेअरीची स्थिती संजीवनी साखर कारखान्यासारखी जावंक दिवं नाकात अशी आम आदमी पार्टीन मागणी केल्या। ज्या लोकांनी गोवा डेअरीची लूट केली तांचेच हातीन तिचो वेव्हार परतो दिवं नाकात। गोवा डेअरीची वेंचणूक ताबडतोब थांबोवन तिचेर प्रशासक नेमपाची मागणी तांणी केल्या। जाणी गोवा डेअरी लुटली तांकां वेंचणूक लडोवपाक दिवची न्हय अशें आपाचें म्हणणें। बेळसाव पंचायतीचे सरपंच हेन्निक डिमेलो तशेंच थळाव्यांनी एका बारीक मोटर वाहन अपघात जाल्ल्या वेळार मध्यस्थी केल्ले खातीर तांकां दाण्यांनी तशेंच सुरी घेवन हल्लो करपाची घडणूक घडल्या। हे फाटभुंयेर पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद जाल्या। ह्या प्रकरणाचो थळाव्यांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी निशेध केला। तशेंच गुन्यांवकारांचेर कडक कारवाय जावची म्हण थळाव्यांनी मागणी केल्या। वास्को सड्यार पेवपा तळ्यांचे पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांचे हजेरेंत खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी सोमारा लोकार्पण केलें। सरकारी वास्तू ही स्वताची समजून तिची योग्य जतनाय घेवची अशें आवाहन गोविंद गावडेन केलें। जाल्यार लोकार्पणाचे औचित्य साधून गुदिनो हांणी दाबोळी मतदारसंघात पेवपा तळें जावचें अशी मागणी केली। ह्या वेळार दाजी साळकार, संकल्प आमोणकार आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले।
पणजे ते म्हापशें महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघाताक लागून सोमारा येरादारीची गचमुड्डी जाली। मंगळारा सकाळी आनीक एक अपघाताक लागून येरादारी ओडखून पडिल्ली। मंगळारा सकाळी दामंदी गोवा शोरूमा कडेन एक्सेस दुचाकी महिंद्रा पिकअप गाडये मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी चलयेक मातसो मार लागला। हालीसरा अपघाताक खूपच वाड जाल्या। अपघाताक लागून कांय वेळार येरादारी ओडखून पडटा। चंदगड महाराष्ट्र हांगसरल्या पर्यटक पंगडाचो छळ आनी लुबाडणूक प्रकरणांतल्या तिनूय दुबावीत आरोपींक थळाव्या न्यायालयात 4 दीस पुलीस कोठयेंत दवरपाचो आदेश दिल्लो। फाटल्या 24 मे दिसा दनपारा 12:30 वरांचेर हो प्रकार घडिल्लो। जाल्यार आयतारा 29 वेर म्हापशें पुलिशेन कागाळ करतकूच पुलिसांनी दुबावीत सचिन राजकुमार भारद्वाज, आशीष जागीर सिंग आणि मुबारक अली मौला हांकां अटक केली। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दुबाविता आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 347, 504, 323, 395, 506, 298 आणि 34 खाला गुन्यांव नोंद केल्लो। हायसा दाखोवन धर्मांतर करप चुकीचें आनी तें जावंक जायना अशें मत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन मांडला। बेकायदेशीर पद्दतीन आनी बळजबरीन धर्मांतर करपाच्या आरोपा वेल्यान हालींच सडयेचो डॉमिनिक डिसोजा हाका पुलिशेन अटक केल्ली। गोंयांत मात धर्मांतर प्रतिबंधक कायदो गरजेचो ना। कोण तशे यत्न करतात जाल्यार पुलिशेच्या कायद्या अंतर्गत कारवाय करची अशें मायकलान सांगलें। कारापूर सरवण पंचायत क्षेत्रांतल्या कोळंबाडा हांगच्या दुर्लक्ष तळ्याचो हिंटरलँड पर्यटना खाला विकास करचो अशी मागणी थळावे करता। सैमाच्या वेंगेत आशिल्ल्या आनी तांबड्या साळका खातीर फामाद आशिल्ल्या ह्या तळ्याचो पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान विकास करपाक बरोच वाव आसून तळ्याचो विकास जायत जाल्यार गांवचे सोबीतकाय आनीकूय वाडटली। त्या भायर गांवचो अर्थीक विकास जावपाक हातभार लागतलो। ह्या तळ्याचो विकास करचो असो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन मांडिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगलें। गुवळी वखदां घेवपाच्या फाटभुंयेर गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या निलंबीत केल्ल्या विद्यार्थ्यां वयली कारवाय फाटीं घेवची अशी मागणी युथ काँग्रेसीन गोमेकोचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार हाका निवेदन भेटोवन केला। गोंयांत गुवळी वखदांचो वेव्हार राजकीय तशेंच पुलिसांच्या आशिर्वादान चलता असोय आरोप वर्धन हांणी केला। तशेंच भलायकी मंत्री गोमेकोंत गुवळी वखदां पाविल्ल्याचें सांगून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे गृहमंत्री म्हण आपली जबाबदारी पेलपाक अपेसी थारला अशें म्हणटा काय कितें असोय प्रश्न वर्धन हांणी मंत्री विश्वजीत राणेक केला।
गोंयच्या प्रशासनात कोंकणी भाशेचो चड उपेग करपाक जाय. मायभाशेंतल्यान वेव्हार जावप म्हत्वाचें अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केलां. कोंकणी भाशेची उदरगत जावची म्हण राज्य सरकारान KG ते PG मेरेन कोंकणी भाशेंतल्या अभ्यासक्रम सुरू केला, अशी माहिती तांणी दिली. कोंकणीची आनीकूय उदरगत जावची गरज आसा म्हूण कोंकणी खातीर काम करपी संस्थेचो वावर म्हत्वाचो थारता. कोंकणींतल्यान चड प्रमाणान साहित्य निर्मिती जावची अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. प्रत्येकान आपल्या मायभाशेचो अभिमान बाळगुपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. शाळांक सुटी पडिल्ल्यान गोंयचो पर्यटन हंगाम फुलला. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात देशी पर्यटक आयिल्ल्याचे दिसून येता. दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांची गर्दी पडल्या. ताका लागून सांजच्या वेळार दर्यादेग वाठारांतल्या रस्त्याचेर येरादारीची घसमुड्डी जाता. सोमारा सांजे मांद्र्या दर्यादेगेर वचपी रस्त्यार कितलोसोच वेळ येरादारी अडकून उरली. पर्यटकांची संख्या वाडल्या. ताका लागून रस्त्याचेर गाडयांची गर्दी पडल्या. पेडणेच्या येरादारी पुलिशेन मात हाचेर पुराय आड नजर केल्ल्याचें दिसून येता. कांय पर्यटक रस्त्या कुशीक धोकोदायक पद्दतीन गाडयो पार्क करतात. ताका लागून येरादारेक आडखळ निर्माण जाता. तांबोसे पेडणेच्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पंगडान वेगवेगळ्या कामां खातीर वापरात येवपी ड्रोनाची सोमारा प्रात्यक्षिका दाखयली. हो ड्रोन तयार करपा खातीर प्राचार्य गौरीश सावंतान विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. वेगवेगळ्या शेताच्या कामां खातीर ह्या ड्रोनाचो वापर करूं येता. हो ड्रोन तयार करपाक 6 म्हयने लागले.